म्हाका अभिव्यक्त जावपाक म्हाका म्हजी भाशे इतली बरी भास दुसरी दिसना म्हणून म्हाका इंग्लीश बरोवपाक कळटा म्हाका मराठी बरोवपाक कळटा आनी हांव बरयताय पूण म्हगेलें कथा साहित्य जें आसा जें सृजनशील साहित्य आसा तें फकत कोंकणींतल्यान बरयता ताजें एक कारण हांव चडांत चड बरी अभिव्यक्त जावपाक शकता तें म्हजे भाशेंतल्यान हांव जाण इतिहासान कोंकणीचे भयंकर अन्याय केल्या तुमकां खबर आसची ना पूण म्हणटात की मुद्दाम आपलें संशोधन करात वाचात तुमकां कळटलें कशे तरेन पुर्तुगेजांनी आयले उपरांत कोंकणी ना नफेचात करपाचे प्रयत्न केले कशे तरेन कोंकणीचेर बंदी हाडली तितली बंदी एकमेका कडेन कोंकणीन उलोवपाक जायना म्हणून 4 वंटी भितर आपले मनशा कडेन घुसताले मोठ्यान उलयला भायर आयकूं येता अशे तरेची बंदी पुर्तुगेजांनी हाडिल्ली आनी ही बंदी फक्त कांय 1-2 वर्सां खातीर 5 वर्सां खातीर 10 वर्सां खातीर न्ही मिस्टारो ही बंदी सुमार 150-200 वर्सां 1684 वर्सां जेन्ना 1683 वर्सां जेन्ना संभाजी महाराज मराठ्यांक सैन्य घेवन गोंय मुक्त करपा खातीर आयलो ताणें सबंद गोंयाक बेराडो घालो आनी अशे वेळार फाल्यां आमी सरेंडर जावचें पडटा अशी परिस्थिती पुर्तुगेजाचेर आयिल्ली आनी थंयच्यान मोगलांचें सैन्य आयलें म्हणून नकार आयलो म्हणून संभाजी नाईलाजान उपाय नासोवन ताणें बेराडो काडलो आनी तो परतो गेलो पुर्तुगेजाक सुरू जाली आनी आमचे मिशनरीनी ताका सांगलें पळयलें गोंयकारांक पुर्तुगेज नाका जावं हिंदू जावं क्रिस्तांव हे एकठांय येतात आपली मदीं कोंकणींतल्यान उलयतात तें आमकां कळना ते चडशे भायले आसताले मिशनरी आमकां कळना ते एकमेकां मदीं उलयतात आनी म्हणून ताणें संभाजीक आपोवन हाडलो संभाजी आमी मेरेन येवपाक पावलो कारण हे सगळे लोक तितूर जाल्यात आमचे विरुद्ध तेन्ना बेगिनात बेगीन एकमेका कडेन सारकें उलोवचें ना त्या खातीर तांची जीप बंद करप पयलीं म्हणजे कोंकणीचेर बंदी हाडात